मोगाच्या बापानं सुरवातीक म्हटलां ती भाशेन बागेन सांव फ्रांसीस साबियर आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो गोंयकारांक आनी ताका सेपरेट करूंक जायना. आमचे मोदी आनी बागेंता मोदी जायते संबोवन मान आमी पळयता. ही चोरी आसूंक आमचे गोंयकार आयचो दीस ते सगळे एका मनान एका खालसान एकठांय जाता, सेलेब्रेट करतात, समोरपणी करतात. आनी एका मोगाच्या बाबीन कारण आहा. तुमचे बरोबर आयच्या दिसा आनी आयच्या आस्कऱ्या पासत हांव देवाक 3 वाजता. येदो महान मनीस कालतेकायेन चल्लो. कालतेकायेच्या पावलांनी जेजूची सेवा केली. जेजूचो मोगूय शिंपडायत इंडियेक, जपानाक, मालोका आनी जायत्या गांवांनी तोरी करीच गेलो. एकूच मनान आमच्या आस्कऱ्याच्या जेजूची बरी खबर परगटूंक. ही परगटतना आपणाक कांयच पळयनासतना आपलें जिवीत जेजूक दिवंक. हें तेचें मन, हें तेचें काळीज आमी आयकलां, वाजलां, आमी गोडेक शिकले आसतले. हें आमच्या आस्कऱ्याचें मन. प्रिजन मोगाच्या बाबीन जायते गोडेक आमी जाणा आसतले आमच्या आस्कऱ्याचें जिवीत. पूण म्हाका 3 वस्तू हेच्यो तुमच्या मुखार दवरूंक जाय. पयले सुवातेर आमी जाणा तो पॅरीश युनिवर्सिटी, प्रेस्टिजियस युनिवर्सिटी तेजे काळार, व्हडली युनिवर्सिटी. तो थंय शिंकतालो. शिंकल्या उपरांत शिकोंक हुशार आसलो देखून फ्रांसीस झेवियर एक प्रोफेसर जालो, व्हड मनीस जालो. पूण ताका जायत्यो पयशे मोडपाची सोयी, ताका जायते मोजाची सोयी आसली देखून जायते फावटी तेजे लागीं हे पाक तेचे उरोन आसलें सॅलरी. आनी तसल्या वातावरणान ताका इग्नेशियस ऑफ लोयोला भेट जाता, तेजो फ्रेंड जाता. ताका सांगता तो, फ्रांसीस सगळें तूं जिखशी संवसारान ओत्मा पिड्यार कशी कितें करतलो. मोगाच्या बाबीन येद्या व्हडल्या मनशाचें व्हडपण तें शिंतलेलें संवसारा वाटेन नियाळ कोत्ता. ह्या उतरांचेर जेजूनी ही उतरां सांगलेलीं. आनी हे उतरां नियाळ केल्या उपरांत तो अदीक तेचो इश्ट जाता, तेचे बरोबर तो भोंवता, तेची सांगात तो शिकोवन घेता आनी सगळ्याक पाठ करूंक एक जेजुईत संस्था बरोबर, एक संस्था ही सगळे बरोबर जेजुईत संस्था घडोवन हाडटा. एक बरो वावर करूंक, लोकांक समाजाक शिकोवप दिवंक, एक जेजूचे पाटलावदरी करूंक. आनी इतलो ब्रिलियंट फ्रांसीस झेवियर देखून इग्नेशियस ऑफ लोयोला ताका आपणाशी धरूंक सोदता रोमांक, आपलो सेक्रेटरी गो काम करूंक. पूण जेन्ना तो दुसऱ्या पाद्रीक धाडूंक सोदतालो गोंया ओ इंडियेच्या मिशनाक, आनी ह्या मिशनाक धाडच्या आदीं तो पाद्री रॉड्रिगो सीख जालो. आनी थोड्या दिसांची नोटिसीक फ्रांसीस झेवियराक सांगलें, तूं वयताय ह्या गांवांनी देवाची खबर परगटूंक नोन्सियो गो. फ्रांसीस झेवियर फाटीं सरोंक ना. तो जाणा आपूण ह्या गांवांनी येतले आनी परत परतून आपल्या गांव देसाक पावचो ना, आपले फामिलीक इश्टांक मेळचो ना. तरी आसतना वयता हांव, देवाची खोशी जावनी म्हाज्या जिवितान म्हूण तो हांगा येता. कालतेकायेचो मनीस आयकता वडिलांची, ना आपणाक वचोंक नाका, आपणाक जावचें ना, आपल्या मुखार खूब कोश्ट आहा, दूख आहा, म्हाजे कडेन हें जावचें ना, जबाबदारी जावची ना म्हणूंक ना. येयलो आपलें काळीज उक्तें मन धरून. हो आमचो आस्कारी. दुसरें आमी पळयता हांव तेचें जिवीत मागण्याचें. सुरवातेक आमी आयकलां जाल्यार देव ताका सांगता आसलो आनी फ्रांसीस झेवियर देवाचें सांगता आसलो. आनी जायते तेचें पळयलां आमी की हे भाशेन देव तेच्या जिवितान मिलाग्री आनी विजमितां करतालो. की हे देव ताका उजार करूंक लागलो, आपलें शिवोटमान परगटूंक, आपलो मोग देसान देसांनी दिवंक. तेजे कंपेनियन बरोबर आसलेले ते बरयतात, तो दिसाचोय देवाचो आनी रातचोय देवाचो. दिसभर काम करप, सगळीं आहा तितलें आपली घाम वावरून
आपली एनर्जी, आपली सगळी शक्ती देवाचे उतर परगट करूंक, भुरग्यांक एकठांय करून गांठ मारूंक, नुस्तें मारपी आहा त्या मनशांक मेळोंक, हे तेचो वावर आसलो. आनी आख्खी रातभर जायते फावटी तो एस्टसी मागण्यान आसतालो. ते पळयत जाल्यार फुलसाशीन तो मागणे करीत आसतालो. हे मागण्याचें जिवीत आमी शिकोवंक एकदम गरजेचें. जे भाशेन आमी पयल्या वाचपान आयकलां जर्माय प्रवादी, तेकाय जायते कोस पडले, त्रास पडले, पूण तेका देवाचो संबंद आसलो. देवाचे कान तेणें, देवाचें उतर तेणें आपल्या कानान आयकलें. तुका आवयच्या कुस्यान रोजच्या आदीं हांव तुका वखता, तुका हांवें नेमला ही जबाबदारी. आनी दिसपटे मागण्यान सांव फ्रांसीस सावियर देवाचो ताव आयकतालो आनी आपल्या मिसां फुडें वतालो. तिसरें आनी एकदम गरजेचें, आपलो वावर करता, आपले मिशनरी वावर करता, तुजून तेका मोग आहलो. काल्तिकाय, मागणी आनी मोग तेका आहलो. आमकां भाग्यान पावलो म्हणटा पयले चिटीन कोरिंथकारांक बरोवन 9:20 वळीन, For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, woe to me if I do not preach the gospel. हांव तर देवाचें उतर परगटिना, म्हाका फायदो ना. हें तेच्या मनान गोठ रिगलेलें. आनी हे भाशेन करून तेणें सुशेगाद हांगा रावंक जातालें गोंयांत. तो नुन्सियो, तो प्रोफेसर. पूण आपणाक वेळ गावता तेन्ना तो गेलो भुरग्यां बरोबर, सेमिनारिस्टां बरोबर, शिकलो तेंची भाशा, गांवां गांवांनी गेलो, तेंचे भाशेन देवाचें उतर परगटलें. तेका आपलो मोग दिलो. गरजेवंत आकांताक सांपडलेल्याक जेजूची बरी खबर दिली. एक वस्तरी साऊथ इंडियेक तेका भुरग्यां जातना खूब त्रास जाताले. सांव फ्रांसीस साविरा कडेन सांगलें, गेलो सोतमानता म्हटली 3 फावटी, कुरिस्तेचेर ओडलो आनी भुरग्यां तिका बरे भाशेन जालें. मन ना नासली. प्रिजा मोगाच्या बाबरेनो, हे भाशेन देवाचो मोग केलेल्या मनशाक देव आदार दिता. आनी तेचें सदांच उलोवप आसलें. आपल्या सांगात्यांक, आपले वावर करता तांकां सांगतालो, डू नॉट निग्लेक्ट द पुअर, फॉर दे आर क्रायस्ट हिमसेल्फ. गरिबांक भायर घालिनाका, गरजेक येयलेल्यांक भायर सोडिनाका, कित्याक तेतून तेंचे मोदें जेजू आहा. मोगाच्या बाबरेनो, हें मनान धरून आमी सांत फ्रांसीसा भाशेन जावंक, जेजूचो परगटूंक, जेजूक परगटूंक, एकामेकाक मोग दिवंक, आनी अदीक एकदम आमकां गरजेचें एकामेकाक भोगसूंक आनी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत घेवंक. आमीन.